आनी ह्या दिसांनी आमी आयकत आसात जेजूक जायती आपल्या शिसांची काळजी आसा आनी तो तांकां तांचे बोवाळ गोड करूंक तो तांकां घोटाय दित आसा. आयच्याय शुभ वर्तमानांत जेजू जाणा ताचे शीस भिलेले आसात, देखून तो तांकां सांगूंक सोदता की तांचे हें कार्य फुडें व्हरतलें तेन्ना तांकां जायते दुमाळे आसतले आनी ते तांकां भोगूंक पडटले. आनी तोवूय जाणा की फुडाराक ताकाय दवरून वतले आनी तोय ताकाय कुर्सार मारतले म्हणून. आनी ताचे पावलांनी ताच्या फाटल्यान चलोवंक पडटलें अशें तो जाणा. देखूनच तो तांकां म्हणटा, घोराब्याच्या दोनयाक बेलझेबूल म्हणलो जाल्यार ताच्या घरच्यांक ताच्या वोन आनी कितें म्हणचे नात. अशें तो तांकां आतांच चतूर करता. तो जाणा ताचे शीस भिरांतीन आसात. देखून आयच्या शुभ वर्तमानांत 3 फावटी आमकां जेजू हें भिये नाका हें उतर म्हणटा. पयल्या फावटी तो म्हणटा की भिये नाकात, कितें सत आहा तें लिपोन व्हरचें ना, तें उक्तावपी जातलेंच. मोगाच्या भावान भयणीनो, जायते फावटी आमच्या जिवितांत आमकांय जायतीं जाणां आमचेर आड वयतलीं, आमचेर भोगलांटां घालतलीं, आमचेर फोटी मारतलीं, पूण कितें सत आसा तें कळोन येतलेंच. आमी पळयता आमचे जायते भाव भयण्यांक, क्रिस्तांव भाव भयण्यांक त्रास करतात, भोगलांटां घालिल्लीं आसात. आनी आमी पळयता आमच्या न्यूजाचेर बी आमी पळयलां. पूण कितें सत आसा तें कळोन येतलेंच. कित्याक जेजू म्हणटा आपुणूच वाट, सत आनी जिवीत. आमी जेजूचेरूच भावार्थ धरूंक गरजेचो. दुसरे फावटी जेजू शुभ वर्तमानांत भिये नाका म्हणटा तें म्हणल्यार तेन्ना तो म्हणटा आमी भिवंक गरज ना. कित्याक जेन्ना आमकां आमचे कुडीक कोण मारतात तांकां भिवंक गरज ना, पूण तांच्यांनी आमच्या आत्म्याक मारूंक जायना. आमी आदल्या करारांत ही काणी आयकल्या आसतली 3 जाणांची भावांची, शेद्राक, मेसाक आनी अबेदनेगो. तांचो राजा आपल्या देवाक मान दिनात आनी तांच्या देवाक नाकारीत जाल्यार नाकारतात जाल्यार तो तांकां उज्यांत उडोवंक सोदतालो. पूण तांणी देवाक नाकारलो ना, देखून तांकां उज्यांक उडयतात. पूण ते जाणात तांचे कुडीकूच मार लागतलो, पूण ताच्या आत्म्याक ते मारूंक सोदचे नात म्हणून. आनी तांचे बरोबर देव येता आनी ते उज्यांत रावता. तांचे कुडीकूय तो हात लावंक दिना आनी त्या राजाचें आख्खें जिवीतूच बदलता. तर मोगाच्या भावां भयणीनो, आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आमकां म्हणटा आमचे कुडीक कोण त्रास करता, आमचे कुडीचो जीव काडटात तांकां भिवंक शिरी पडना. पूण ताका भिवंक जाय, आमच्या बापाक, जाका आमच्या कुडीचीच न्हू पूण आत्म्याचोय जीव काडटा तो. तिसरे फावटी जेजू आमकां भियो नाका म्हणटा तेन्ना कित्याक तो म्हणटा आमी देवाचेर भावार्थ धरूंक जाय, देवाचेरूच विश्वास दवरूंक जाय. तो आमकां एक उदाहरण दिता शेकऱ्याचें. ही शेकऱ्यां जनावरां ती देव बाप तांकां पळयता, तांकां तांचे राखणूक करता. आनी जेजू जाणा की देवा बापानूच आपणाक हें मिसांव दिलां आनी हें मिसांव तो आमकां दिता आनी देव बापूच आमचो हें मिसांव फुडें व्हरूंक आदार करतलो. मोगाच्या भावान भयणीनो, आयच्या वाचपांत आमी भिवंक न्हय म्हूण जेजू आमकां आज्ञा दिता. आमी जेजूचेरूच विस्वास दवरूंक, जेजूचें कार्य मुखार व्हरूंक तोच आमकां आदार करतलो. तर आयच्या वाचपान आमी नियाळ करता आसतना आमी आमचेच जिविताचेर नदर मारून आमी देवाचो आदार मागुया. जेन्ना आमी कितें सत करता तेन्ना आमकां केन्ना भिरांत येता दुसऱ्यांच्या नाटकायेक लागून आमकां त्रास करतली म्हणून. पूण भिना आसतना आमी मुखार वचूंक, आमी त्या त्रासांक फुडो करूंक जेजूचो आनी देवाचो आदार ह्या मिसाचे भेटेंत आमी मागुया.